म्हापशेचे जागृत देवस्थान म्हापशाचो राखणदार बोडगेश्वराच्या देवस्थानाचो 24वो वर्सुकी दीस शुक्रारा व्हडा भक्तिभावान जालो। वर्सुकी दिसा निमतान देवळांत लघुरुद्र आरत्यो आणि महाप्रसाद जालो। अंदू ह्या देवस्थानात नव्यो मुर्त्यो आणि बोडगेश्वराक नवी प्रभावळ बसयल्या। शेनवार सावन बोडगेश्वराची जात्रा सुरू। जात्रा 27 जानेर मेरेन चलपाची। बोडगिणीच्या जात्रेक गोय आणि लागसारच्या वाठारांतल्यान हजारांनी भाविक येतात। वेळावेळा पावणारो वेळावेळा धांवणारो आनी सगळ्यांक धांव येणारो असो देव आमचो आयज जागृत देवस्थान। आयज ह्या म्हापशारांक सगळ्यांक आशिर्वाद मेळटा। कारवार लोक, काणकोण लोक, कर्नाटका लोक, एवढे महाराष्ट्र लोक सगळे लोक येतात दर्शनाक आनी प्रेरणा अशी गर्दी जाता आनी प्रत्येकाक तो पावता। आता पळया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। म्हापशा ज्ञान प्रसारक मंडळ कॉलेजीच्या बीबीएच्या भुरग्यांनी कला अकादमीत मंथन एक्झिबिशन दवरला। एक्झिबिशन 26 जानेर मेरेन चलतले। मुळगावच्या वारकरी मंडळान पंढरपूर वचून चंद्रभागा न्हंयचो तीर नितळ केलो। दर वर्सा मुळगावचे वारकरी पंढरपूर अशी नितळसाण करतात। गेल्या वर्षापासून आम्ही सुरुवात केली, पण ह्या वर्षा आमकां इतको आनंद जालो। सगळे मन लावून सगळे काम करतात। चंद्रभागा नदीचो काठ घेतलेलो आसा आणि त्याच्या उपरांत आम्ही मंदिर परिसर घेतले आणि थंय साफ सफाई करतले। जितले आमच्याकडे योगदान जातले तितले आम्ही करतले। जी बुद्धी मठातील जी काय वारकऱ्यांना सुचली नाही ती बुद्धी तुम्हाला सुचली आणि तुम्ही गोव्यावरून येऊन या चंद्रभागेचं वाळवंट भव्य दिव्य वाळवंट सकाळपासून स्वच्छ केलं, त्यामुळे आम्ही तुमचे आभार मानतो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।